चलयेन लग्नाक ना म्हटले म्हूण ताचेर कोयत्यान हल्लो. सत्तरीत तेळवाड्यावेले प्रकरण. पुलिसांनी ते चलयेचेर हल्लो करपी दोगांय भावांक धरले. चलयेन लग्नाक ना म्हटले म्हूण कोयतो मारलो. चंदनाक पयलीं साखळे पीएचसीत उपरांत जीएमसीत व्हेले. ताका टाके पडल्यात. हे कर्म करतना बरोबर सचिनाचो भाव श्रीकांतूय आशिल्लो. लोकांनी आवाज काडल्या उपरांत पुलिसांनी दोगांकूय उखल्ले. ही केस आसा न्हू ती आमी निग्लेक्ट करपाक शकना, कित्याक तो चेडो आसा तो कंटिन्यूस ताच्या फाटल्यान आसलो आनी धमकी ताका कंटिन्यू दीत रावतालो तो ताका. आनी एकदां धमकी दिली ती रजिस्टर केल्ली 1-2 म्हयन्या पयलीं आनी सेकंड टायमार त्या चेड्यान त्या चेडवाची बायक जाळयली, म्हणजे एक्टिवा बायक उजो घातलेलो. आनी दोनूय केसी रजिस्टर केल्ल्यो आसा केरी आउटपोस्टाचेर. आनी ही थर्ड इन्सिडंट आसा. आणि तो चेडो त्याच्या फाटल्यान लागलो. फाटल्यान कितें लागलो, आपल्या कडेन लग्न जायना चेडू, त्या खातीर फाटल्यान लागलो आसा. आणि त्या खातीर आमकां भंय दिसता की आमची एक चली, आमची एक भयण, तेजेर हो एखादे अशे भुरगे अत्याचार येवन करता, ताका जगपाक दिना. कलम लायला पळय, हांव ताका तेजे खुनी आयटम ताका 307 कलम लावंक जाय तेजेर, आनी स्ट्रिक्टली त्या खुनीचेर हल्लो घालून तेजे डिसिजन. आनी जशें जायना जाल्यार आमी केरी गांव आख्खो पॅटर्न उठ्ठलो की आमची केरीची चली, आमचे जो अन्याय जाता तो आम्ही सहन करचे. कितें पुलीस कितें दबाव, पुलिसाचे दबाव आसा त्या कारणान ते कसलीच एक्शन घेयना पुलीस. एका मायनर इन्सिडेंट म्हणटा, कोयत्यान हाणलेले कितें म्हणटा, एका हाफ मर्डर म्हणटा. चंदना सावंताचेर हो दुसरो हल्लो. ह्या आदी खंय ताची स्कूटर जाळिल्ली. दोनूय आरोपींचेर खुनाच्या यत्ना खातीर 307 कलमा खाला आरोप लावचे म्हूण लोक मागतालो. मात मेडिकल रिपोर्ट पळोवन खंय पुलिसांनी अटेम्प्ट टू मर्डर कलम लायिल्ले ना. जखमो खंय तशेच तरेच्यो नात. त्या मॅटरान ऍक्च्युली कंप्लेंट आम्ही कालच रजिस्टर केली. एक्युजांक सकाळी अरेस्ट केलं. त्या लोकांचो डिमांड इतलोच आसलो की सेक्शनां मातशी मोठी लावची, खुनी हल्ला. आमचे इन्व्हेस्टिगेशन जे चलता आनी सेक्शनां कशी लावपाची इट डिपेंड्स ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट. मेडिकल सर्टिफिकेट जेन्ना सिंपल येयली आनी खुनी हल्लो जावपाचो प्रश्नच येयना. सो त्या बेजाचेर आमी केलो. इतलेच तेंचे असले, तांकां बरे भशेन समजयले. समजून घेवन ते केले. इन्व्हेस्टिगेशन फर्दर विल गो इन प्रोग्रेस. तांकां अरेस्ट केलें. स्टुडंटा खातीर महादेव जोशी.